सगळ्यांक पयलीं थँक्यू मिडिया तुम्ही हांगा आयल्या बद्दल आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यूथ ऑफ अ कंट्री who participated in the protest in Delhi, Goa and various parts of the country. हे आमचे जे यूथ आसा हे फुडें सरले तांकां एक व्हडलो थँक्यू जे तुमी भायर सरले अगेन्स्ट द ब्रुटॅलिटी ऑफ द बीजेपी. आयची जी पीसी जावन आसा दिस इज ऑफ आमची ब्रेवरी ऑफ अ यूथ अँड द ब्रुटॅलिटी ऑफ द बीजेपी. आमच्या वांगडा आयज आसा आमचो आप गोवाचो युथाचो वायस प्रेसिडेंट नेश कुटिनो, नॉर्थ गोवाचे प्रेसिडेंट दुर्वा पेडणेकर आणि आमचे साऊथ गोवाचे युथ वेदिका. आय विल हँड ओव्हर टू नेश टू स्टार्ट विथ. सो आज आख्खे इंडियाभर खबर आहा यूथ म्हणल्यार एक फ्युचर ऑफ अ कंट्री, यंग ब्लड ऑफ अ नेशन. पूण काल जे जाला दिस इज टोटली अगेन्स्ट द यूथ. एक पिसफूल प्रोटेस्ट आमी ऑर्गनायज केल्लो. सगळे भुरगे बरे भाशेन करताले थिंगा पिसफूल प्रोटेस्ट. पूण जायत्या भुरग्यांक मार पडलो, फार पडलो, रगत गेले भुरग्यांनी. आनी हे कित्याक म्हणल्यार वयता त्यो एग्जामीक सगळे डिफरंट टायप्स ऑफ लीक, एग्जामी लीक जातात, पेपर लीक करीत रावतात. आनी अशेंच आमचे इंडिया भायर सगळे पळय हेच चलत आहा, कोणीच आवाज करना. पूण जेन्ना युथांनी आवाज केलो तेन्ना एक भिरांत येयली. ही बीजेपी पार्टीक भिरांत, एक युनिटी पळयली, भुरग्यांची युनिटी पळोवन आज बीजेपी भिले. लाखभर यूथ पिसफूल प्रोटेस्ट करता आसतना आज बीजेपीनूच सांगलें की भुरग्यांक मारात म्हूण तुमी. बीजेपीनूच केलां हें सगळें, भुरग्यांक मारून तेंचे सगळें फोडून उडयलें. आज बीजेपी एक एंटी यूथ पार्टी जाल्या. भारतीय जनता पार्टी इज अ एंटी यूथ पार्टी. तशेंच दिल्ली जायते पुलीस, रॅपीड एक्शन फोर्स विदाउट युनिफॉर्म आनी विथ युनिफॉर्म आशिल्ले. जे विथ युनिफॉर्म आशिल्ले तेमचे कडेन नेम प्लेट्स म्हणले ते आसूंक ना. जायते पुलीस आशिल्ले तेमी तोंड बांदून आमच्या भुरग्यांचेर अटॅक केले. एक कित्याक केले तेमी? एक दाखलो, रायट टू इक्वालिटी, रायट टू फ्रीडम, रायट टू प्रोटेस्ट इज अ एवरी सिटीजन्स रायट. आज कितेंच तरी करपाक पडटा जाल्यार एक सिटीजन तरी प्रोटेस्ट करता जाल्यार तुमी हाडटात, धरतात, भितर घालतात, मारतात आनी थंड करतात. पूण जितले बीजेपी मनीस, बीजेपी कार्यकर्ता अशें करून आमचेर अटॅक करतले तितलेच ऑल द युथ्स ऑफ आवर नेशन विल बी युनायटेड टू फायट फॉर द रायट. आमी असले केल्यार आमी लोकांक भिवपाचे ना. आज बीजेपी सांगता तेजो आतां प्रायम मिनिस्टरच वर्ल्ड टूर करता. पूण जेन्ना तो वर्ल्ड टूर करता तेन्ना तो खंयचे कंट्रीक वयता तेमी तेंचे एड्युकेशनल सिस्टम पयले काय या बेश्टो वयता, रावंड मारता, फोटो काडटा आनी येता. इज ही स्टडींग what the problems which are being faced by the youths? There is no proper conditions of education system in India. तशेंच आज आमच्यो जायत्यो चेडवां, बायलो, इवन पेरेंट्स, टीचर्स आर अगेन्स्ट दीस. बट what does the BJP is doing? आज तशेंच पळोवपाक गेले जाल्यार एक आमचो गोवा युनिवर्सिटीक किडो मेळ्ळो, किडो. तेन्ना BGYMन भिवपाची गरज ना म्हटलेली. BGYM आज आमचो युथाक मार पडटा, रोगत वयता, तेन्ना BGYM भिवपाची गरज ना. तुमी खंय आसात रे? तुमी खंय आसात? तुमी आसात जाल्यार सांगात मरे तेमकां. BGYM, where are you? Are you in the support of the youth or are you supporting your party? कितें हेजेर कित्याक उलयना? तुमी युनिवर्सिटीक एक किड्याक लागून खबर आहा तुमी भिवपाची गरज ना केली. पूण आज आमच्या भुरग्यांक मार फार, 20 जाण आमचे भुरगे मरून गेले, सुसायड करपाक पडले. हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? प्रायम मिनिस्टर घेतलो? एड्युकेशन मिनिस्टर घेतलो? कोण घेतलो? तुमी आमकां जाप दिवपाक जाय. तशेंच भुरग्यांचेर विदाउट आमकां एक तेमी वॉर्निंग दिवपाक जाय आसलें. मारतले जाल्यार, टियर गॅस सोडटले जाल्यार तेंय कांय करूंक ना तेमी. मारून फोडून गेले. जायते भुरगे प्रोटेस्टाक येयल्ले, बसलेले, उबे रावलेले. दे वर जस्ट सपोर्टिंग द यूथ. पूण पुलिसांनी तेमकां मारून काबार करीत रावले. पूण आजून जायत्यो आतां भितर आसा तेमकां आजून कांय ना. तेमकां आजून म्हणटा ते खंयच्या स्टेशनार आसा, कितें आहा ते कोणाक कांय खबर ना. इवन दोज वर पुलीस
वेर दे वर स्टँडिंग विदाउट युनिफॉर्म, विदाउट कितें म्हणटात ते आमचे दांडी घेवन आशिल्ले, तोंड बांदून आशिल्ले. हेजी अकाउंटेबिलिटी कोण घेतलो? आपणाक जाय तशें करतात तुमी. वाय दिस education minister is not coming and telling us what was the failure of the education department? Why they are not doing? तशेंच जेन्ना आमी हो प्रोटेस्ट थिंगा दिल्ली जाल्लो तेन्ना जायते भुरगे गोंयचे एकठांय येयले. They were happy that the movement we have to do, we have to fight for the right, we have to be united to save our young blood of nation. आज जायत्या भुरग्यांक खबर आसा, आज शिकोन जायते पेरंट्स आमच्यो लोन काडटात, भुरग्यांक शिकयतात, हायफाय इस्कॉलांक धाडटात. एड्युकेशन सिस्टम, ट्युशनाक फी लोन काडून, तेन्ना तेमकां एड्युकेशन सिस्टमाचेर आज कॉन्फिडन्स म्हणलें ना, सगळे पाड पडलां. आपणाक जाय तेच करतात. सो आमकां एक भुरग्यांक आतां शिकोन लिगून कांय फायदो आसपाचो ना. लोकांक भुरग्यांक तशेंच एड्युकेशन डिपार्टमेंटान एक अवेरनस क्रिएट करपा जाय. हे तुमी करतात ते सारकें काय म्हणून अजून कांय सारकें जायना. सो हेची अकाउंटेबिलिटी कोण घेतलो? वी आर आस्किंग हू इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीस थिंग. फ्युचराकूय तशें जातलें. आयज आमचे धाकलेच भुरगे, धाकली धाकली भुरगीं लिगून येयल्लीं आमकां सपोर्ट करपाक कॅन्डल लायटाक. ती म्हणटात, जेन्ना धाकलीं आसता ती आमकां सांगतात, हांव डॉक्टर जातलो, हांव पायलट जातलो, इंजिनियर जातलो. बट वी शूड हॅव अ गुड एड्युकेशन सिस्टम अँड हियर वी डोंट हॅव एनी proper genuine education system. Who is responsible for this? I am asking this again and again. Is BJP responsible for this? And when you will be solving this problem? So I would like to tell Pujan to start your thing. नरेंद्र सवायकरान काल एक स्टेटमेंट दिलो. स्टुडंट्सांक टर्माइट्स खंय, कॉक्रोचीस एंड टर्माइट्स खंय. इट्स अ shame. Shame. I condemn this statement. It's a utter shame. तो एक एड्युकेटेड मनीस, एडवोकेट तो, अद्वोगात तो, आनी असली उतरां तेजे तोंडांतल्यान येवपाची. जेन्ना स्टुडंट्सान प्रोटेस्ट केलो तेन्ना ते टर्माइट्स ड्यू टू द पेपर लिका खातीर भुरग्यांनी जेन्ना सुसायड केलो तेन्ना खंय आसलो रे तूं? तेन्ना तुजी उतरां कित्याक येवंक ना रे? तेन्ना मौन जाल्लो? जेन्ना देशाक तुमची गरज असली तेन्ना तुम्ही लिपोवन रावता. अँड जेन्ना यूथ आर युनायटेड टू सॉल्व अ इश्यू ऑफ द कंट्री, ऑफ द एड्युकेशन सिस्टम, दॅट टाइम यू आर कॉलिंग देम टर्माइट्स. तू युथाक भिलो आनी सोमतो तो पोस्ट डिलीट केलो. भिलो बरे म्हणून डिलीट केलो बरे. आनी आतां जेन्ना एड्युकेशन सिस्टमा खातीर यूथ फुडें सरता, यू आर ट्रायंग टू डिमीन देम. अशें आतां जाल्यार कितें सायंटिस्ट अशे व्हडले लोक प्रोटेस्टार बसता and rapists असले पार्लिमेंटान बसता. What is this? And who are you supporting? And for what? Why are you trying to protect the education minister? Are you afraid? Are you afraid that Indians will get educated leaders? Are you afraid Indians will get educated doctors? Are you afraid Indians will get educated doctors, scientists, teachers, engineers? Are you afraid? Is the BJP afraid? Our country will get educated. The education system will come into picture. It will become a systematic process. Are you afraid? Tashet, all the youth are now coming together, and that's a worry point for you all. Because you all know, if the youth comes together, nothing can be done when you all want to do it. Tashet, are you willing to support the youth? Are you in support of the youth? Or are you just waiting to get your ministry settled? I demand an apology from Mr. Narendra Savaikar. Apology to the people of Goa. Apology to the youth of the country. Stating that I am sorry. My statement was misinterpreted. कितें तें हांगी नको. तुका खबर आसतले. But don't demean the youth. Youth are the future of our country. तशेंच आमचे कडेन नॉर्थ गोवाचे youth president आसा. ते दोन उतरां उलयतले. हो जो आता प्रोटेस्ट चालू आसा जंतर मंतराचेर तो फक्त नीट स्टुडंट्साच खातीर असो न्हू. देर आर मेनी स्टुडंट्स अक्रॉस द कंट्री हू इज सफरिंग. जो एड्युकेशन डिपार्टमेंटान जो टेरर आसा पळय, ऑल स्टुडंट्स गो थ्रू इट. फक्त उलोवपाक खंय ना खंय फाटीं फुडें जाताली. बट नाव इट इज हाय टायम द स्टुडंट्स अँड द यूथ हॅज कम टुगेदर.
आम्ही म्हणतात की बेटी बचाव बेटी पढाव, बट जेन्ना बेटी अकाउंटेबिलिटी मागता तेन्ना कितें, तेन्ना अशें जाता. जेन्ना जंतर मंतराचेर आमच्या भुरग्यांनी आमच्या चेडवांनी अकाउंटेबिलिटी मागली फॉर द लीक ऑफ पेपर्स, फॉर द प्रॉब्लम दॅट दे आर सफरिंग, तांकां मारले, तांचे लाठी चार्ज केलो. यू ऑल आर प्लेइंग द डिग्निटी ऑफ अ वुमन अशें तुमी वाचयतले. हो जो गव्हर्मेंट आसा पळय हेजें काम आसा आमच्या लोकां खातीर काम करपाचें, आमच्या स्टुडंट्सां खातीर काम करपाचें, ना की तेंचे लाठी चार्ज करप. ते बी कित्या खातीर आपली अकाउंटेबिलिटी मागता म्हणून, फॉर द एक्शन विच इज डन बाय द गव्हर्मेंट. what we asked as students was just की तुम्ही अकाउंटेबिलिटी दिया फॉर द लीक ऑफ पेपर, फॉर द स्ट्रगल ऑफ स्टुडंट्स. बट हांगासर पळयत जाल्यार गव्हर्मेंटूच आतां परत सांगता की तुम्ही मारा, तुम्ही लाठी चार्ज करा. दिस इज समथिंग दॅट आय टोटली कंडेम, and it is high time, and we already are seeing the youth coming together. At last, I would say, never play with the dignity of a woman. आम्ही थंय बिकॉज आमचे कडेन वॉयस आसा, आमी वांगडा आसा, आमी शिकल्या म्हणून आमी वॉयस घेवन फुडें येयल्ली. बट वॉट डीड द गव्हर्मेंट डू? यू केम बॅक अँड केम देर टू अगेन शॅकल अस. इज दिस हाव द गव्हर्मेंट वर्क्स? आय कंडेम ऑल दिस and I stand along with the youth. आज आमचे बाय वेदिका आहा, तेका जायते जाणांनी डिफरंट क्वेश्चन विचारले पळय. सो आज ते आपणा गेले सांगतले. एक चेडू मनीस जावन तेचेर कितल्यो लोकांनी क्वेश्चन केले. एज अ यूथ जायत्या भुरग्यांनी तेचे कडेन क्वेश्चन विचारले. सो तूं सांग. आज बीजेपी म्हणटा आज बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा, बट त्याच भुरग्यांचेर लाठीचार्ज जाता, त्यांच्या पेरेंट्सांचे लाठीचार्ज जाता. आज एज्युकेशन खंय उरला? लाठीचार्ज जावपाक आमचे भुरगीं पयशे कितलेशे मोडटा, पयशे लाखांनी पयशे वयता एज्युकेशनाक. तितले तेंचे मेहनतूय लागता, रात दीस एक्झामीक लागून ती स्टडी करता. लास्टान पेपर जर लीक जाले त्या भुरग्यांनी कितें करपाचें? सुसायड कितले. हांव आतां फोंडा एरियान पळयला कितलेशे भुरगे पेपर लीक जाला, तेंचे पेरेंट्स आमकां क्वेश्चन करता. तेन्ना आमी कितें करपाचें? तांकां आन्सर कितें म्हणून दिवपाचें? आतां कितलेशे भुरगे म्हणटा कितें, आमी इतले स्टडी करता, मागीर लास्ट पेपर लीक जालो, आमी सुसायड करपाचें. तेंच्या पेरेंट्सांनी लोन काडला आनी कितें केला? लोन कशें भरतले? जॉब जर खंयसरूय मेळ्ळो, अशें पेपर लीक जावन जॉब मेळटा भुरग्यांक? सो आमी जे पयले गोंयभर देशभर युथांनी प्रोटेस्ट व्हेल्लो फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एड्युकेशन सिस्टम, फॉर द अकाउंटेबिलिटी of the system that's happening in India, and that we demanded a resignation of the education minister Mr. Dharmendra Pradhan. येदो व्हडलो प्रोटेस्ट जालो, इतले भुरगे रस्त्यार आयले, गोंयभर देशभर कितलेच प्रोटेस्ट जाले, तरी अजून रेजिग्नेशन येवंक ना. What does this tell you? What does this give a message that BJP is not bothered about the youth? BJP पडलेलेच ना देशान कितें चल्लेले आसा ते. They just want to protect their system, not the system which will take India ahead. देव बरे करू. Any questions? सिद्धार्थ कुलकर्णी स्टेटमेंट केला. सिद्धार्थ कुलकर्णी करू ना. Okay. I'm not aware. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.